गोयच्या म्हणजे राखणदारांनो, भावानो आणि बहिणानो, हांव तुमकां उलयता गोयचे राखणदारूच म्हणून, कारण तुम्ही गोयचे राखणदार आसा म्हणून आयज हांगा उपस्थित आसा. आता जशें सांगलें त्या प्रमाणे हांव एक कलाकार, हांवें कला अकादमीच्या स्टेजीर आसपाचो आणि थंय नाटक करपाचें तें हांवें गाजयलां, लोक म्हाका वळखतात त्या खातीर. पण त्यान पयलीं हांव एक गोंयकार आणि आयज गोंयचें अस्तित्व जर धोक्यान आसा जाल्यार हांव गोंयकार म्हणून हांगा उपस्थित आसा. खरें म्हणल्यार आयज हांगासर जालां कितें की सरकाराच्या भंयान कदाचित मेजॉरिटी लोक आयज घरा रावले आसतले, पण हांगासर भरती लोक आसा अशें हांव मानता, जेंकां गोंयच्या खातीर जेंचें रक्त जळटा ते लोक आयज हांगा उपस्थित जाल्ले आसा. हांव पयर हांगा उपोशणाक गेल्लो तेन्ना खूब कितें उलयलां, बरेच लोक खूब कितें उलयल्या. विशय सगळ्यांक खबर आसा, परत परत तो विशय हांगा रिपीट जावचो न्ही हें म्हाजेंय मत आसा. पूण एक गोष्ट आता असो प्रचार केलो वयता की हे जे कोण बॉब मारतात पळय न्ही तांकां डेव्हलपमेंट नाका. आमकां डेव्हलपमेंट जाय, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय, सगळें जाय आमकां, पण एट वॉट कॉस्ट. आमचेर माती उडून तुम्ही डेव्हलपमेंट करतले आणि आम्ही तो तुमकां जावंक दितले ना. जालां कितें की आमचे जे राजकारणी जेंकां आमी थंय बसयल्या, आमी मतां दिवन थंय तांकां बसयल्या, तांकां आयज मत जाला ते नाचता कित्याक आपली खुर्ची टिकोवपा खातीर. हांव पयर उलयता आसतना परत एकदा तोच उल्लेख करता. दोन माकड नाचयतात, त्यांच्या दिल्लीवाले सृष्टी जे आसा पळय तांकां दोगांयकूय दोरयो घातल्या आनी तांकां दोगांयकूय नाचयता. एकटो मातसो कमी पडलो दुसऱ्याक नाचयता. मदारी थंय आसा आनी तांकां जाय तशें हांगा डेव्हलपमेंट ते करूंक सोदता. तो डेव्हलपमेंट करता आसतना चिंबलवासियांचे कितें जातलें, गोंयच्या गांवांगांवांचे कितें जातलें हेजेर कोणाचोच विचार ना, हेजेर कांयच विचार जाल्लो ना. जाल्यार तो तेंच्यांनी विचार करपा जाय हे सांगपा खातीर आयज हांगा सगळे लोक एकठांय येयल्ले आसा. एक गोष्ट आता जसो उल्लेख जालो की हे कितें करतले एक्टिविस्ट बॉब मारता मारता आनी घरा वचून न्हिदता. ही जी आमची एक तेंच्यांनी वळख करून दिली आसा गोंयकारांक, ती वळख पुसची पडटली. आमी रस्त्यार येवचे पडटले आणि परत एक उलो मारता. हे आता जे आमी झगडटा, हांव सिनियर सिटीजन, हांव गव्हर्नमेंट ऑफिशियल एनफोर्समेंट ऑफिसर म्हणून रिटायर जाल्लो मनीस गेल्या वर्सा. आयज आमी हांगा कित्याक झगडटा? आमच्या खातीर आमी 10 वर्सां जगतले, कदाचित 15-20 वर्सां जगतले, मरतले. आमी आमचें आयुश्य बरें भशेन उपभोगलेलें आसा. आमी झगडटा कोणा खातीर? आमी गोंयच्या फुडारा खातीर झगडटा, आमी गोंयच्या भुरग्यां खातीर झगडटा. तो गोंयचो तरणाटो म्हाका हांगा दिसना. त्या तरणाट्यांनी रस्त्यार येवचे पडटले. तुमच्या खातीर आमी झगडटा, तुमी जागे रावचे पडटले. आणि जेन्ना हे तरणाटे गोंयान रस्त्यार येतले पळय तेन्ना खरी क्रांती जातली, तेन्ना गोंय परत एकदा मुक्त जातले. ह्या काळ्या पोर्तुगीजा कडल्यान हांव उलो मारता त्या गोंयकारांक, त्या तरणाट्या गोंयकारांक की तेंच्यांनी फक्त चिंबलवासिया खातीर न्ही, सगळ्या गोंयकारांक हे जे लढे उभे जाता त्या तुमच्या अस्तित्वाचे लढे आसा आणि त्या खातीर तुमच्या अस्तित्व राखपा खातीर तुम्ही रस्त्यार या. देव बरें करूं.